हय त्या कॉर्नराक कर आणि 2-3 एक दोन गाडी आयज आमी सालिगांव आसा. सालिगांव मेन जंक्शनाचेर तुमी पळयतात की हांगासर व्हणो पडलेलो आनी आयज हांगासर पंचायती पळय लागींच आसा. ती पंचायत थंयसर इतले लागीं पंचायत आसा. सो ती पंचायत जर आयज हांगासर एक्शन घेवन व्हणें जर पुरयना आनी इतले खोल हे व्हणें पडलेले आसा हांगासर ते पुरयना जाल्यार कसले हांगा कितें म्हणून काम करता ते. आयज रोडाक पळयता तुमी डॉक्टर विलीच्या घरा कडेन ते पळयता आनी केदे व्हडले व्हणें आहा ते कित्याक पुरयनात. फायनली तुमकां कोण मेल्लो जावं तुम्ही कित्याक जाता इतले बेगान काम करिनात. फायनली वी आर द टॅक्स पेयर्स. आयज टॅक्स पे करून तुमचे कडेन आमचो पयसो पडलेलो आसा. सो पीपल आर एक्सपेक्टींग गूड रोड्स. बेजीक नेसेसिटी म्हणटा ती रोड हो आमकां गरजेचो. फायनली रोडाक लागून जेन्ना रोड पिड्यार आसता तेन्ना आमकां खूब गाडयांक मेंटेनन्स जाता. गाडयांच्या मेंटेनन्साचो कॉस्ट परत आमी बेर करून परत आमी GST पे करता. सो कित्याक आमी जो मेंटेनन्स कॉस्टूय जेन्ना पे करता पळय तशें आमचे भुरगे पळय हाडून हांगासर हें उडयता. हे रिजन आयज हे उणें तेंच्यांनी अशें पुरोवंक जाय. एक हाडा ट्रीप आनी टेम्पररी तरी लोकांच्यो गाडयो ज्यो डॅमेज जावंक जायना त्यो तरी तुमी सेव करपा जाय. आयज लोक पयलोच पेट्रोलाचो कॉस्ट वाडलेलो आसा. परत गाडयो घेवन गेले परत तेजो कॉस्टिंग वाडटा. हेका कोण रिस्पॉन्सिबल. आमी कित्याक परत सगळे टॅक्स बेर करपाचे. परत आमकां गाडयांची मोडतोड गाडयांचे एक पार्ट्स वयता. कोण रिस्पॉन्सिबल हेका. कितले म्हणून बेर करून घेवपाचे आमी. आयज हें आमचें काम न्हू. हे आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स ते आसा पळय तेंच्यांनी काम करपा जाय की हे विलेजर्सांक तेंच्यांनी अशें हॅप्पी दवरपा जाय की तांकां मेंटेनन्स कॉस्ट वा बाकीचे कॉस्टिंग तेंच्यांनी कंट्रोल करपा जाय. बट नो हे आमकां आमच्या फायद्याचें न्हू. सो आमचो फायदो जो पळयतलो तो खरो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतलो जो सगळे वटेन सगळे कॉस्ट कंट्रोल करता पळय तो. सो तुमी पळयता हें जंक्शन हें सर्कल आनी आयज हें मुद्दाम दाखय ताका असली खडी ही जी बारीक सिमेंटाची आसा पळय ही बारीक खडी घेवन ती मिक्स करून तरी व्हण्यांनी घालान फॉर टायम बींग तुमी ते रिपेर करू शकतात. हवे आमचो बाळू जो हांगासर ही खडी ताणें हाडलेली आसा ताणें आपल्या पयशांनी हाडून दवरलेली आसा ती आपल्या कामाक हाडली. पण तरी पण ताणें हांगासर कोणाचो जीव वयचो न्हू म्हणून आयज ताणें हांगासर ती खडी हाडून घालताय पळय. आमची टीम आसा सालिगांवचो जॉन आसा. जॉन कितें सांगपाचें आहा तुका हेजेर. हॅलो, म्हजें नांव जॉन लोबो. हांव ग्रँड मोरार रावता सालिगांव. आनी हो व्हणो गेल्या 4 म्हयने जालो हो व्हणो पडलेलो आहा. कोणूच हेजेर लक्ष दिना. म्हणून आमी इनिशिएटीव घेतली की मातशें तरी आमी टेम्पररी कितें करतले. कित्याक तो व्हणो आहा म्हणून गाडयांक हांगासर कट मारून वयचे पडटा. एक्सिडेंट जावपाचे खूब चान्सीस आसता. सडनली कोण ब्रेक बी मारता हांगासर. सो ते करना म्हणून आमी तरी एक इनिशिएटीव घेतली एटलीस्ट हो मातसो टेम्पररी बंद करुया म्हणून. ओके, दॅट्स ऑल. थँक्यू. हांव बाळू आरजी. आयज तुका सांगूंक सोदता कितें जाणां हेचे बारीक बारीक वस्तू अश्यो ज्यो आमकां नॅग्लिजन्स करता. पूण हेचेर कोणाचो कोणाचो जीव वचूंक शकता. रोड आसा आमचे मोडल्यात फुटल्यात पायपां फोडल्या आनी कितें करला. कित्याक रिपेर करपाक जाय आसली. हे 3-4 म्हयने जाले हे आमी डेली पळयता. सांगतले कोणाक तरी. इनिशिएटीव घेतली आयज आरजी इनिशिएटीव घेतल्या म्हणून भुरग्याक करून पावले. हेचेर सामकें नॅग्लिजियन्स केला. कित्याक सामको जंक्शन पॉयंट ताका टर्न मारता आनी होणको ब्रेक मारलो पडटो तकली फुट्टली. शुअर 100%. आयज आनी कालचे न्हू हे 2-4 म्हयने सगळे वयता हांगासून पास जातात. पूण कोण सगळे इग्नोर करतात. येयल्ले फावटी प्लीज हेजेर ध्यान दिवचें पळोवचें मातशें. आमचे लागीं पंचायतूय आमचे आसा. सो पंचायती मातशी इनिशिएटीव घेवचो. पंचायत वायट दिसता. मातशें वायट दिसता. कित्याक जाणां
अशे जे वस्तू आहा जे ल्हान ल्हान पण ते खूप त्रासाचे वस्तू कोणा जीव वयता आणि कोणाची वयता कितें वयता त्याच भुरगे हार्ड टायम काढून आपलो टायम काढून करतात काम थँक्यू आता दिले ना आता कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आम्ही अरे अशें खंय काम आहा जाल्यार आमकां सांगचें आमी करता हे काम आहा खंय व्हडें बिडें पडलें जाल्यार आमकां सांगचें आमी येता आमची कॉमिटी सगळे आसा आरजीचे मनीस सगळे आसा आमी येवन काम करता आमी तशें फाटीं सरना काम करपाक तुमचे कडेन जायना मिनिस्टरा कडेन जायना पंचायती कडेन जायना जाल्यार आमकां सांगचें आमी येवन काम करता हें थँक्यू